नमस्कार, गोया प्राइम खबरो। लैंगिक अत्याचार केशीत तरुण तेजपालाच्या पुलीस कादयेत 4 दिसांनी वाढ। तेजपाला आड आनीक 3 गुन्यांव नोंद। शोमा चौधरीची न्याय दंडाधिकाऱ्यामुखार घेतली जबानी। पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर हजेरी लावन मुंबई वतकच नितेश नारायण राणेचो घुमजाव। टोल बुथाचेर आपल्याकडे पहिली दादागिरी केली म्हणून बडयले, केले ते सारखे राणेची शापतां। मालप्या पेडणे 2 मोटरसायकली मदी अपघात, 3 जण आगताक गेले, एकलो गंभीर जखमी। मोटरसायकलींची एकमेकांक समोरासमोर टक्कर। मोपा विमानतळाक लोक कित्याक विरोध करतात तेच कळना। 2 विमानतळ गोंयाक सुशेगाद परवडतात। पुर्तुगीज प्रस्तावेलान चर्चिलाचेर काढलो फोग। आणि पारशा पेडण्या मानशेची दारां फुटिल्ल्यान 500 शेतकारांक लुकसाण। अधिकारीक उपाय काडूंक जमना म्हणून शेतकार बेजार। आमदारान राजीनामो दिवपाची शेतकारांची मागणी। खबर विस्तारान। लैंगिक अत्याचार केशीत JMFC कोर्टान तरुण तेजपालाची पुलीस कादय 4 दिसांनी वाडयल्या। पुलिसांनी ताची कादय वाडोवपाची मागणी कोर्टाकडेन केल्ली। या प्रकरणाची चौकशी आनी तेजपालाची जबानी घेवपाचें काम अजून उरलां अशें सरकारी वकिलान कोर्टाक सांगलें। मात तेजपाल चौकशेंत पुराय सहकार्य दिता आनी पुलीस कादय वाडोवपाची गरज ना अशें तेजपालाच्या वकिलान सांगिल्लें। तेजपाला आड आनीक 3 गुन्यांव नोंद केल्यात। दुसरे वटेन शोमा चौधरीची शेनवारा न्याय दंडाधिकाऱ्या मुखार जबानी घेतली। तरुण तेजपालाची पुलीस कादय शुक्रारा सोंपली। ताची पुलीस कादय वाडोवन घेवंक शेनवारा तेजपाला कोर्टा मुखार हजर केल्लो। ताची चौकशी अजून पुराय जावंक ना, ताका लागून ताच्या पुलीस कादयेन वाड करपाची मागणी सरकारी वकिलान केली। तशेंच साक्षीदारांनी दिल्ले जबानी वेल्यान तेजपालाची चौकशी करपाची आसा अशें ताणें कोर्टाक सांगलें। मात तेजपालाच्या वकिलान कादयेन वाड करपाक विरोध केलो। तेजपाल पुलीस चौकशेन पुराय सहकार्य दिता, ताची वैजकी तपासणी जाल्या, तशेंच ताचो कंप्युटर जप्त केला आनी तातूंतलो डाटा डिलीट केल्लो ना अशें तेजपालाच्या वकिलान कोर्टाक सांगलें। तेजपालाची 2 ते 3 वरांत चौकशी जाताली। चडसो वेळ तो क्रायम ब्रांचीन एकलोच बसून आसतालो। ताका न्यायालयीन कादय दिवची अशें तेजपालाच्या वकिलान मागलें। There is no justification for giving a remand for 8 days. After hearing our arguments and after perusal of the case diary, the Honorable Court has granted them police custody of 4 days only. पुलिस ने क्या दलील रखी थी रिमांड मांगने के लिए, 8 दिन का रिमांड मांगने के लिए? रिमांड की एप्लीकेशन हमें दी नहीं गई, तो एप्लीकेशन विच दे फाइल्ड बिफोर द कोर्ट, बट दे सेड दैट दे वांट टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स ऑफ सम मोर विटनेसेस। आपकी तरफ से क्या डिफेंस था कि क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? वी सेड देयर इज नो जस्टिफिकेशन। जो इन्वेस्टिगेशन इन्होंने करनी थी और जो ग्राउंड्स इन्होंने दिए थे, ऑल दोस ग्राउंड्स हैव ऑलरेडी बीन, ऑल दैट इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कंप्लीटेड इन द 6 days ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मात JMFC कोर्टान तेजपालाची पुलीस कादय आनीक 4 दिसांनी वाडयली। दुसरे वटेन तेहलकाची आदली व्यवस्थापकीय संपादक शोमा चौधरीची जबानी न्याय दंडाधिकाऱ्या मुखार शेनवारा घेतली। ती शेनवारा सकाळी गोंयान पावली। पणजेच्या JMFCन लैंगिक अत्याचार केशीन शोमा चौधरी आनी हेर 3 जाणांक समन्स काडिल्ले। G. विष्णू, सौगत दासगुप्ता आनी ईशान तनखा ह्या 3गांची शुक्रारा न्याय दंडाधिकाऱ्या मुखार जबानी घेतली। पीडित चलयेन लैंगिक अत्याचाराची पुराय घडणूक ह्या 3गांक सगळ्यान पयलीं सांगिल्ली। तांची जबानी खूब म्हत्वाची। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी चेतन गवस। धारगळे एंट्री फी नाक्याचेर आशिल्ल्या ऑपरेटरांनी आपल्या पुलिसांकडेन दादागिरी केली म्हणून तांकां मारबडय केले। तातूंत चुकीचें कितें, केलें तें सारकें अशें करतात तांची आरती ओवाळपाची काय कितें अशी शापोतां महाराष्ट्राचो उद्देग मंत्री नारायण राणेचो पूत नितेश राणेन मुंबय वचून सांगल्यात। 3 दीस पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर हजेरी लावन तो मुंबय पावलो। एंट्री फी नाको मोडलो आनी ऑपरेटरांक मारबडय केले हें ताणें मान्य केलें। जो काही प्रकार घडला तो आपल्या पोलीस खात्यातल्या एका पोलिसांवर हात उचलल्यामुळे एक रिॲक्शन म्हणून तो घडलेला एवढं मी तुम्हाला सांगू। पेडण्यात धारगळे एंट्री फी नाक्यार नितेश राणे आनी ताच्या गुंडांनी 3 डिसेंबराक धुडगूस घाल्ली। एंट्री फी नाक्यार काम करपी 3 ऑपरेटरांक तांणी बरोच मार घाल्लो।
तशेंच एंट्री फी दिनासतना गेट मोडून गोंयांत आयिल्ले. पुलिसांनी नितेश राणे सयत हेर 8 जाणांक अटक केल्ली. सध्या तांकां जामिनाचेर सोडला. नितेश राणे मुंबय विमानतळार पावलो तेन्ना स्वाभिमान संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी ताका जंगी येवकार दिलो. नितेश राणेन धारगळे घडिल्ले घडणुकेक गोंयचे एंट्री फी ऑपरेटरांक जबाबदार थारायला. गोंयचे पुलीस महाराष्ट्रांत आयिल्ले आनी तांकां कोणें वायट वागणूक दिल्ली जाल्यार तेंय तशेंच करपाचें अशें तो म्हणटा. 250 रुपयाचा विषय नाहीये, पण शेवटी आपण विचारायचं नाही, आरेरावी करायच्या. आपल्या पोलीस खात्यातल्या एका पोलिसांवर तो हात उचलतात, त्याची कॉलर पकडतात आणि त्यानंतर पण आम्ही गप्प बसावं किंवा त्यांना त्यांची आरती उतरावी हे आपण लोकांनीच मला सांगावं. त्याच्यामध्ये मी काय गुन्हा केलाय? मला वाटतं उद्या गुन्हा गोवातला पण कोण इकडे पोलीस येईल त्याच्यावर कोण हात उचलेल तर गोवातले लोक पण तेच करतील. ऑपरेटरांच्या म्हणण्याप्रमाण एंट्री फी नाक्याचेर येवपी प्रत्येक गाडये कडल्यान फी घेतात. तशेंच नितेश राणेच्या गाडीवाल्यांकडेन फी वा पास मागिल्ली. पूण नितेश राणेच्या गुंडांनी पास मागलो म्हणून तांकां बडयले. तशेंच नितेश राणेनय एकल्याक मारला अशें तांचें म्हणणें. येयल्या न्ही भायल्यान गाडी घेतल्या, टोला गेटीच्यान गाडी काडून ना भायल्यान गाडयो घातल्या तेणी. ताका सांगलें राव, तो ह्याची गाडी नासली, प्रायवेट गाडी आसली. म्हणून आमकां काय खबर ना तो कोण तो. तेन्ना आमी ताका कितें जालें, साहेब पयशे दी, आमचें कामच ते पयशे मागपाचे. तर आपण साहेब आहा म्हणून कोण तो तेजो एक मनीस धांवून येयलो, कोण तो आमकां खबर ना. तेन्ना हेका तेणी धुकल्लो, हेचेर थापाड मारले तेणी. तेचे हांव पयशे घेवपाक आसलो तेन्ना मागीर घेवन म्हाका तेंच्यांनी 10 जाणांक धुकून घातला, मारला. नाण्यान चेड्यान म्हाजे थापाड मारले हांगासर. गड्डो चौगान गड्डो तेच्या फुडें गेला, गाडयेन जातलो बसलो तो स्टेरिंगाचेर. थंय तो घेवन येवन ताका थंय व्हरान तेणी म्हाजे थापाड मारले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मालप्या पेडणे हायवेचेर 2 मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या अपघातांत 3 जाण आगताक गेले. दोन्ही मोटरसायकली मदीं समोरासमोर टक्कर जाली. 3 जाणांक जाग्यारूच मरण आयलें. एकलो गंभीर जखमी जाला आनी ताचेर जीएमसीत उपचार चल्ला. हो अपघात सकाळी 8 वरांचेर घडलो. गेल्या ते 3 जाण महाराष्ट्रांतले आनी गंभीर जखमी जाला तो पेडण्याचो. मालप्या पेडण्यात सकाळी 8 वरांचेर 2 मोटरसायकलींमध्ये अपघात जालो. दोनूय मोटरसायकली महाराष्ट्रांतल्यो. मोटरसायकलींची समोरासमोर टक्कर जाली. दोनूय मोटरसायकलीर बशिल्ल्या 3 जाणांक मरण आयलें. एकलो गंभीर जखमी जालो. रोहन पुराणीक आनी राहुल पुराणीक ह्या 2 भावांक जाग्यारच मरण आयलें. ते मूळ सावंतवाडीचे आनी म्हापशा करसवाड्या कामाक आशिल्ले. ते पेडण्या वाटेन वताले. सुनील पाटील आनी विजय बुड्डी म्हापशा येताले. सुनील पाटीलाक मरण आयलें. विजय बुड्डीक गंभीर जखमी जाला आनी ताचेर जीएमसीत उपचार चल्ल्यात. मोटरसायकली फाटल्यान येवपी गॅस सिलिंडराच्या गाडये पोंदा राहुल पुराणीक चिड्डलो. पेडणे पुलिसांनी गाडयेचो ड्रायव्हर रमेश चिमुगले ताब्यात घेतला. प्रुडंटा खातीर विनोद मेतर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.